गांवान कोको बीचीच्या कुशीच्या जाग्यार उबे आसा. आमच्या वांगडा आसा सालिगांव मतदारसंघाचे MLA तसेच JIDCचे डेप्युटी आणि आमचो केदार नाईक आणि संदीप नाईक जिल्हा पंचायतीचो मेंबर तसेच सगळे पंचायत मेंबर आणि हांगा सगळे आता जमलेले शेतकार. आता हांगासर शेतां पिकून रेडी जाल्ली आसा. तेन्ना MLAन बरे एफर्ट करून तांकां कापणेची आनी मळणीचे मशीन दिल्लें आसा. तेजे आयज आमी हांगासर इनॉग्रेशन केल्लें आसा. आयच्यान कापणी आनी मळणी सुरू जातली. त्या बद्दल हांव केदार नायकाच्या आमच्या MLAचे देव बरें करूंक म्हणटा. आयज आमी नेरुल गांवांत आसा. आयज हार्वेस्टिंग मशीन हांगासर पावल्लें आसा आनी हेच्या इनॉग्रेशनाक आयज आमच्या मदीं आसा आमच्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आमदार तशेंच JIDCचे वायस चेअरमॅन श्री केदार नाईक, हांगासरले डेप्युटी सरपंच विनी, पंच मेंबर जॉनी, राजेश, पेदत, अभिजीत आणि हांगासरले बाकीचे सगळे शेतकार भाव मोठ्या संख्येन उपस्थित आसा. 2 दीस पयलीं सांगोळडा आणि सालिगांव हांगासर हें स्टार्ट केल्लें. आयज नेरुल आसा. ही शेतां हांगासरले भाव बरे तरेन वोखता आनी हेजे ओपल्या उपरांत बरे तरेन आपापल्या घरांत पावचें भात ह्या हितून सगळ्यांचे आमच्या MLA कडेन रिक्वेस्ट आसलो की हार्वेस्टिंग मशीन बेगीनच्या बेगीन हाडचें म्हणून. आनी तेजे उपरांत तेणेन बेगीनच्या बेगीन हार्वेस्टिंग मशीन हांगासर हाडलेलें आसा. मागता सगळ्यांनी बरे भशेन तें कापून घेवचें आनी आपापल्याचें शेत आपापले भात घरांत व्हरचे. हांगासर भरपूर एग्रीकल्चराच्यो स्किम्स आसता. त्यो स्कीम सुद्दां बरे तरेन तेणी घेवच्यो आनी जी शेतां आसा ती सगळ्यांनी रोवची. शेतां पाडीक दवरची न्हू, शेतां सगळ्यांनी रोवची. कित्याक गव्हर्नमेंट पसून खूब फॅसिलिटी दिता, लोकांक मोटिवेट करता की फुडें सरा ही शेतां आसा पळय ती रोया म्हणून. कित्याक अशी तर शेतां सगळीच उरली आमकां चडशें सगळें भायरसून हाडचें पडटा. ही सगळीं शेतां रोयलीं जाल्यार आमकां बरे तरेन धान्य आमच्या गोंयांत गावतलें. आयज MLAन फुडें सरून हें मशीन आयज हार्वेस्टिंग मशीन हांगासर हाडलें आनी सगळ्यांक हेजे फायदो जातलो. त्या खातीर चडांत चड ताका देव बरें करूं म्हणटा आनी शेतकारांक तुमकां सगळ्यांनी हेचो फायदो करून घेवचो. देव बरें करूं. 2 दीस पयलीं साळगांव ह्या गांवांत आनी सांगोळडा हांगा हार्वेस्टिंग मशीन घालून शेतां कापूंक चालू केल्लेली. काल गिरी ह्या गांवांत चालू केल्या. हांव ते इनॉग्रेशनाक नासलो कित्याक हांव गोंया भायर वयचें पडलें म्हणून. आयज तशेंच 2-3 दीस पयलीं हांगचे शेतकार भावांनी म्हाका उलो मारलेलो आनी सांगलेलें की हांगाय शेतां पिकल्या म्हणून बेगींतल्या बेगीन हार्वेस्टिंग मशीन आमकां जाय. रोखडेंच आमी तांकां हें हार्वेस्टिंग मशीन अवेलेबल करून दिलें. आयज ह्या उक्तावण सोहळ्याक निल्ला गांवांत आमी आसा आनी निल्ला गांवचे पंचायत डेप्युटी सरपंच विनी, पंचायत मेंबर्स राजेश बाब, जॉनी बाब, यादत, अभिजीत तशेंच हांगा सगळे आमचे शेतकार भाव, आमचो जिल्हा पंचायत मेंबर संदीप बांदोडकर अशे सगळे शेतकार भाव हांगा ह्या सोहळ्याक हाजीर आसा. जेन्ना जेन्ना आमचो पंतप्रधान आनी आमचो मुख्यमंत्री उलो मारता की आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोंय जावंक जाय जाल्यार हितूंतलो सगळ्यान व्हडलो वांटो जो आसा हो शेतकाराचो आसा. शेतकारांक आमी अन्नदाता म्हणटा आनी म्हाका दिसता गरज आसा आयच्या दिसाक की आमी आमचे शेतकार भावांचे हात बळकट करपाक. हात बळकट करप म्हणजे कितें, आमच्यो तरेकवार स्किमी ज्यो आसा एग्रीकल्चराच्यो ह्यो आमी आनीक स्मुथली आनीक सिम्प्लिफाय करून आमच्या शेतकार भावांक दिवपाक जाय. गोंयांत म्हाका दिसता भरपूर शेताची जमीन आसा पूण तितून थोड्योशो अडी अडचणी येता कारण थोड्यो त्यो टॅनंटेड लँड असल्या कारणान आनी कुमनेदादीचो भितर वांटो असल्या कारणान ज्यो सेंट्रल स्किम्स आसा त्यो आमच्या गोंयकारांक अवेलेबल करून घेवंक जायना. तशेंच थोडे एक्स्ट्रा आवर्स जेन्ना जे हार्वेस्टिंग मशिनाचे वाडटा तेन्ना ती रेट वाडटा. हेजेरूय म्हाका दिसता एक आमच्या सरकारान प्रोएक्टीव स्टेप घेवन आमच्या मुख्यमंत्री तशेंच एग्रीकल्चर मिनिस्टराक उलो मारता की जाता तितल्यो ह्यो स्किमी सिम्प्लिफाय करपाक जाय. जर आमी आमच्या
शेतकार भावांक आनी तेंचे हात बळकट करतले आनी संदीप बाईन सांगला तशें जी शेतां पडीत रावंक फावना सगळीं शेतां पिकोवपाक जाय हे जर करतले जाल्यार आनीक सिम्प्लिफाय करून बऱ्यो बऱ्यो स्किमी आमी आमच्या शेतकार भावांक अवेलेबल करून दिवपाक जाय. हांव सरकारा कडेन उलो मारतां की ह्यो बेगींतल्या बेगीन करून दिवच्यो म्हणून. तशेंच म्हाका दिसता आतां हेज्या फुडें पिलेन गांव एकूच आमचो उरलो जंय हार्वेस्टिंग करपाचें उरलां. थंय शेत पिकल्या ना कारणान म्हाका दिसता एक फुडल्या विकान जावं तरी फुडल्या एक 15 दिसां भितर थंय आमी मिशीन चालू करतले. सगळ्या शेतकार भावां कडेन मागता की तेंच्यांनी ह्या मिशिनाचो लाभ घेवचो आनी तश्योच स्किमी ज्यो आसा आनी तेंच्यो अडी अडचणी कितें आसा ह्यो आमी आमचे कडेन पावोवच्यो जे करून आमी सरकारा कडेन पावोवन ह्यो सिम्प्लिफाय करून आमच्या सगळ्या शेतकार भावांक आमी वांगडा तेंच्या रावन तांकां हेल्प करूंक पावतले म्हणून. हांगा सगळे जाण आयल्यात आनी आयज हो सुवाळो बऱ्या भशेन घडोवन हाडला तेज्या बद्दल सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा.